शेनवारा सकाळी कुळ्या एक धक्कोदायक प्रकार घडला। वास्कोच्यान 5 जाणांचो ग्रुप दूधसागर न्हंयत पिकनीक करूंक गेल्लो। तातूंतले 14 जाणांक न्हंयत बुडून मरण। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण 3 सक्के भाव आनी एकलो तांचो इश्ट। न्हंयच्या खोलायेचो अदमास कळूंक नाशिल्ल्यान ते बुडले। उदकांत देवूं नाशिल्लो एकलो साल्वार। मजगती रामण्णा मदार, लक्ष्मण मदार, इरन्ना मदार आनी विजय सगली हे 4 जाण बुडले। 7:30 ट्रेनीनसून येले आणि ट्रेन हिंगा 9 तशें पावलेले। 9 मागीर आमी थिंगासून सोलून येयलेले हिंगा पुलीस स्टेशनाक विजय लिफ्ट गेलो आनी एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले। मागीर हांवें उदक पयलो, हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हांवपाचें। हांव परत घेवन वयतालो तेमकां। ब्रिजार तेकू पावलेले आमी। मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव हा पळय, तेमी परत येले हिंगा सकयल येले। मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो। मागीर तेमी भितर गेले न्हांवपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो। हांव देखू गेल्लो न्हांवपाकू। मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप हा, नाका, आमगे हायट देखू कमी हा। मागीर हांव सायडी येयलो। कितले जाण येयले तुमी टोटल 5 जाण येयले। 5 जाण येयले। 4 जाण बुडले। तू एकटोच येयला। मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो। हांव अशें कोता आसले तेमी। हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पयता आसलो कितें आहा म्हणून। मागीर हांव लाकड गेलो, लाकड थिंगा पावना आसलें, लाकड उडयल्लो हांव। मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो हिंगासून पुलीस स्टेशनार पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक। ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितें पुलीस डिपार्टमेंटान सांगलें तरी पूण वॉच कोण करतलो 24 वरां? डायरेक्ट चलोन येता, ते चलोन खंय वयता तेय लोकांक कळना। अकस्मात येयले, उदकांत देंवले, बुडले, हें अशें चलत आसा हांगा। जे ऑलरेडी पंचायतीन जी एक्शन घेवपाक आसा ती सगळी केल्ली आहा। जर कोणी मातशी सुद्दां न्हंयचेर दिसल्यार तांकां पुलीस जे आसा ते वयर काडटा। पूण 2 मिनटांनी आतां ते हांवें आयकलां ते दिसता ते ट्रेनीरसून चलोन येयल्ले खंय। आतां ते न्हांवपा येयले काय खंय चलत वयता कशें कोणाक कळटलें? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।